जीएसटी 1 जुलै सावन चालीक लागला। मोठी हॉटेलां आनी आस्थापनांनी जीएसटी बिलांचेर दाखोवंक सुरवात केल्या। बारीक सारीक दुकानां हॉटेलां अजून शिकतात। केंद्रीय रेव्हेन्यू सेक्रेटरी म्हणटा हॉटेलांच्या जिनसांचो रेट जीएसटी उपरांत देवंक जाय। In case of restaurant, earlier whatever was charged by way of service tax, there was no input tax credit available for food items which are served. Now that input tax credit is available, so most of the restaurants should revise their menu list, and the rate of rates which are charged on food item, that should be revised downwardly because of the input tax credit which is now available, and on top of that they can charge 12% or 18% thing. So input tax credit has to be accounted for now in form of reduction in the value of supplies which they are giving. एसी नाशिल्ल्या आनी सोरो न विकतल्या रेस्टॉरंटांक 12% जीएसटी लागू जाल्यार एसी आशिल्ल्या आनी सोरो विकतल्या रेस्टॉरंटांक 18% जीएसटी लागू। गोंयचोच कमर्शियल टॅक्स आयुक्त म्हणटा हॉटेलांनी डिश थाळींचे दर 2 ते 3% देवंकूच जाय। तेजो रेट हो सकयल वचपाक जाय, कारण पयलो जो वॅट लागतालो तेका 12.5% वॅट लागतालो आनी 6% सर्वीस टॅक्स लागतालो, म्हणजे टोटल टॅक्स इन्सिडन्स हो 18.5% आसलो आनी आतां तो 18% जाला। म्हणजे पयलो म्हणजे टॅक्साचेर 0.5% सेवींग जालें आनी दुसरें तेका जो सर्विसीसचेर इनपूट टॅक्स मेळनासलो। फॉर एग्जाम्पल तो कसल्योय सर्विसीस प्रोक्युअर करता, एसी रिपेर म्हण किंवा लेबर सर्विसीस कसल्यो घेता किंवा तो खंय कमर्शियल एका प्रिमायस समजा कमर्शियली हायर केल्या आनी रेंट भरतना सर्वीस टॅक्स भरतालो, ह्याचेर तेका सगळो इनपूट टॅक्स क्रेडीट मेळ्ळ्या कारणान जो रेट आसा रेस्टॉरंटाचो सुद्दां आयटम डिशीसाचो तो नॉर्मली इट शूड गो डावन बाय 2 to 3%. तेजे वॉच तुमच्या डिपार्टमेंटाक कितें आसता काय वॉच एक्चुअली तो म्हणजे कंज्युमर अफेर्सा कडल्यान सिव्हिल सप्लाय आनी कंज्युमर अफेर्स जो डिपार्टमेंट आसा दे हॅव अ वॉच ओवर द प्रायस ऑफ द आयटम्स। गोंयांत सध्या हॉटेलांनी रेटूय देवंक ना आनी आपूण कंपोजीट येवजणे सकयल येता काय नॉर्मल टॅक्स पेयर तेवूय बोर्डाचेर डिस्प्ले केल्ले ना म्हूण गिरायकांक कळपाक मार्ग ना। कमर्शियल खातें म्हणटा सध्या वेवस्था नवीच आसा म्हूण 4 दीस पळयतले। जो रेग्युलर सुद्दां डिलर आसा जीएसटीन ताणें म्हणजे आपल्या जो भायर प्रिमायसिसा भायर जो बोर्ड आसा ताचेर जीएसटी नंबर आसपाक जाय तेजो, प्लस ताचें जें सर्टिफिकेट दिल्लें आसा रजिस्ट्रेशन ताचोय डिस्प्ले करपाक जाय आनी कंपोजिशन आसा ताणें तर अशें तेजें सर्टिफिकेट आनी जीएसटीना भायर ताणें डिस्प्ले करपाक जाय कंपोजिशन डीलर नॉट अलाउड टू कलेक्ट टॅक्स आनी हें कंपोजिशन डीलर म्हणून तेच्या इनवॉयसाचेरूय आसपाक जाय। हेच्या बद्दलूय आमची जागृती करपाचें काम चालू आसा, तांकां एज्युकेट करपाचें। ऑफकोर्स आतां तेजेर आमी सद्या एक्शन काय घेना, तुका सांगलें तशें 2 म्हयने स्टॅबिलायज जायसर पिनिटिव्ह एक्शन घेवपाचें ना, बट हें जर अशेंच फुडें आफ्टर स्टॅबिलायजेशन सुद्दां चालू रावलें जाल्यार इट इज अ ऑफेन्स अंडर द जीएसटी एक्ट आनी तेका पिनल प्रोविजन्स आसा, तेका पेनल्टीज आसा फॉर नॉन इश्यू ऑफ इनवॉयसीस ऑर फॉर नॉन डिस्प्ले ऑफ सच बोर्ड्स देर आर पिनल प्रोविजन्स। कांय हॉटेलां लायता तो सर्वीस चार्ज आनी जीएसटीचो मात संबंध ना। खंयचें हॉटेल सर्वीस चार्ज लायता आसत जाल्यार जिनसांचें बील आनी सर्वीस चार्ज धरून जो आंकडो जाता ताजेर जीएसटी लागता। जो सर्वीस चार्ज जो रेस्टॉरंट लायता पळय तेका जीएसटीचेर एक्चुअली कांय कनेक्शन ना। सर्वीस चार्ज जो लावचो काय ना लावचो हो त्या रेस्टॉरंटाचो अधिकार, पूण जर जीएसटी तेणें सर्वीस चार्ज लायलो, समजा 100 रुपयाची तेजी डीश आसा आनी तेणें 10% समजा तेजेर सर्वीस चार्ज लायलो जाल्यार जीएसटी हो 110 लागतलो, पूण तेजेर तो जीएसटीचो तेजो डायरेक्ट संबंध असो कांय ना। म्हणजे जीएसटीक लागून तो वयचो काय रावचो हें ते हॉटेलकारान थारोवचें। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।